आयतारा सावर्डे पंचायतीच्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली। बंधारा सुवातेर खणून दवरिल्ली फोंडकुलां पुरोवपाक कळाव, पंप स्टेशन तशेंच हेर म्हत्वाच्या विशयावेल्यान ग्रामसभेत बोवाळ जालो। फाटले 5 म्हयने जाले ग्रामसभा कित्याक घेवंक ना, फाटल्या ग्रामसभेत निर्माण केल्ले प्रस्न कित्याक सुटावे जावंक ना अशे प्रस्न ग्रामस्थांनी उपसरपंचाक विचारले। मात उपसरपंचा कडल्यान सारकी जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायली। हाका लागून ग्रामसभेत तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें। पळयात। आम्ही फाटले ग्रामसभेन जे प्रश्न निर्माण केले हे खंय तरी आयज आमकां अशें दिसता की ग्रामसभेक हे सॉल्वूच जायना, आमचे इश्यूज सॉल्व जायना। सो पयलीं आमी ते क्वेश्चन केल्ले आनी जी ग्रामसभा ही 5 म्हयने कित्याक घेवना हेचेर आमी तांकां क्वेश्चन केलो। आयज तुमी पळयल्लें आसा मिडियान की त्या सरपंचा कडेन जो एक्टिंग सरपंच आसा हेचे कडेन आयज आन्सर ना, कित्याक मुखार व्हेल्ली ती आनी कित्याक ही परत एकदां ती पयर एक डिक्लेअर केल्ली तेन्ना परत पोस्टपोन केली, हेय तेंचे कडेन आयज आन्सर ना। ड्रेनेज जावं जे पयलींचे जे एक स्पॉटांचे कॅमेरा घालपाचे खुबशे इश्यू आमी परत हायलायट केल्ले। आनी आयज आनीक जो इश्यू येयलो जो म्हणटा तो एक दुलबानगरच्या ज्या लोकांक उदक जाय म्हणून एक प्रपोजल येयल्ले आसा आनी ते परत एक म्हाका दिसता एक पंचाचो एक षडयंत्र आसा हो परत हांगा खंय तरी उलाढाल करपाची। म्हाका 2024 एक दुलबानगर आनी कस्टमरची सरावंडींग एरिया आसा तांकां उदक दिवपा खातीर एक प्रपोजल PWDचो आसलेलो, जो उदक जे सावलेचें उदक टॅप करून तांकां ते बुस्टर पंप लावन उदक ते सप्लाय करपाचो आसलेलो आनी तो खंय तरी फक्त NOC खातीर खंय तरी हो होल्डार उरलेलो आसा प्रोजेक्ट, तेजी सगळे प्रोसेस जाल्लो आसा। सो आमी तांकां क्लियरली सांगला आसा की तो जो प्रोजेक्ट आसा हो रिवायव करून तेजेर स्ट्रेस घालून तो मुखार व्हरोन ह्या लोकांक उदक दिवपाक जाय। आमी जो हे पिठा लागून फाल्यां आमी पंचायतीन जे सांगला सगळे पंचायत आपूण येता, सरपंचांनी सांगला आपूण येता आनी सकाळची फाल्यां 10 आमी हेल्थाचेर मोर्चा व्हरया म्हणला आनी ते आमचे वांगडा सहभागी जातले म्हणटा। त्या प्रमाणे आमी पयले फाल्यां जर पंचायत येता जाल्यार आमी हेल्थाचेर मोर्चा व्हरता आनी जो पीठ आहा तो पुरोवपा खातीर आमी डिमांड करतले। पळय कितें आसा, आतां हे 2 वर्स जाले आमी हे पळयता, आजुनूय पयर दिसलें आमी कितें हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जातकीर हे सगळे काबार जातले म्हणून, पूण आजून प्रोजेक्टा अशें म्हणटा तशें 12 दीस जाल्ला। सो आसा आमी तितून भितर हे आमगे पंचायत नवीन कितें आमी कांड करपाक पळयता, कळ्ळें तुका? जे सायटीर दोनी सायटीर आमकां कळ्ळें की हे खंयच्या सायटीक पंप स्टेशन आहेत म्हणून। ज्या सायटीर सीएमान आमी क्लियरली सांगले आसा हे दोनी सायटीर पंप स्टेशन ना, बंधार ना आनी चॅकवेल ना म्हणून। त्या सायटीर आतां आमकां कानार पडलें की व्हड पंप स्टेशन येता म्हणून। आमचे ते दुलबागर नगरचे थोडे लोक आसा तांकां उदक ना, आमी मान करता आनी आमचे सदां प्रयस आसतलो की तांकां उदक मेळचें म्हणून, पूण ताका एक प्रॉपर वे आसा। जे आमगे साळावलेचे डॅमाचे उदक आसा ती पायपलायन आमगे मिरामागा पर्यंत पावले आसा, ते मिरामागा पंप थंय एक टाकी बांदपाची, ते बुस्टर पंप मारपाचे आनी ते दुलबानगर पावोवपाचे अशें हे प्रपोजल आसा। सीएमाचेर आमकां पुरेपूर विश्वास आसा, सीएमान हेचेर आमकां तोडगा काडलेलो आनी तेणी प्रत्येक मिडिया दर इन रिटर्न पसून हो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो स्क्रॅप जाल्ले कडेन आसा। आमकां सपोज उदका गरज आसा जाल्यार ती प्रॉपर हे आसा ते आमी सीएमा फुडें जाय जाल्यार आमी बसून तेजे कडेन उलोवपाक शकतात, तांकां उदक कशें मेळपाचें तें। की आता हर एक ग्रामसभेक जेन्ना पळय लोक हांगा येवन तांकां प्रश्न करतात, तेंचे कडेन उतराची अपेक्षा करतात, जाल्यार हर एक ग्रामसभेचे पंच जावं सरपंच कडेन तेंचे कडेन उत्तर ना, काय ना, घेतात, चळवळ करतात, झंडे लायतात आनी ती मिटींग मागीर काबार करतात। आज असो परिस्थिती येले कडेन आसा की आज 9 वार्डाच्या लोकांनी एक जावन आज ही पंचायत बरकार करपाची, हांकां डिझॉल्व करपाची अशी परिस्थिती निर्माण जाले कडेन आसा। सायन मारली टाकये लागून ते म्हाका कांयच खबर नासलें, तो आमगे धोनाल कितें आसा कसलें काम तो म्हाका सांगता, ती सांगता हेजे सायन मार तेजे मार, म्हाका त्या बाबतींत हांव तेका सायन मारना सोडली। कोण येयलो तुजे सायन म्हाका आनी बाकीचे भितरले कांय खबर ना। हे आतां आमी हेंचे बरोबर सगळे आमी आसा मरे, हांकां फाटीमार आमी आसा मरे। तुजी सायन बोगस घेतला ह्या कामां हांव कितें सायन मारतलो, हे म्हाका हितून कांय खबर ना। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकर।